बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकूट तुमची सवय आसूं तुमचेही सवे आसूं. हांव बुडीनो माय मोगाचो येवकार आयच्या मिसा समारंभाक. हे मिसांत पयले दिसा मारिया पियेदाद रोद्रिगेस ही आमच्या भयणी पासून मागता. तशेंच रिता साबिना फेर्नांदीस ही आमच्या भयणीचो म्हयन्याचो उगडास. सर्गींच्या बापान तांकां आपल्या पुता जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाची बागेली कर म्हूण मागतना आंतोन डिसोजा हो आमचो भाव अंतोल्ला नायका वेळो ताकाय सर्गींच्या बापान आपले शासनीक विसवांत घेवंक मागुया. आज आमचो यादनीक भाव फादर जेरवाजियो फेर्नांदीस आपलो वाडदीस समारंभता ताचे पासत खेरीत भाशेन मागुया. सर्गीच्या बापान ताका बरी भलायकेन भरूंक आनी ताच्या मना काळजांतली आवडे ताणें शार्ती पावूंक मागुया. आमचो भाव रीस ताणें मागूंक लायला आपल्या पासत ताच्याय इंतजामा पासत आनी भोव करून बारे बी शिकतल्या भुरग्यांक आपापलो निकाड मेळून आपापल्या जिवितांत फुडारक देवाचेरूच पातयेवन देवाक जाय तो वावर तांणी करूंक तांकां पवित्र आत्म्याची कृपा मागुया. आनी आमचें मागणें फळ अदीक जावं आमी असो पातकी मेळोकून देवा लागीं बोगसणी मागुया. हांव पातकी सर्पदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान वायट धरून बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे भाग्योन सुदांत कुवार मारी सगळ्यांक दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर. प्रार्थुया. सगळीं आमची इंतेसांवां आमच्या मनान धरून बापाक हें प्रार्थना उबारुया. सर्वेस्परा आमचे बापा, तूंच आमचो बरवंसो आनी आमचें बोळ. आमी इतल्यो सोग की तुजे विणे आमच्यांनी कांयच करूंक नजो. दिसान दीस तुजें बरेंपण ओळखून घेवंक तुजेरूच पातयेवन तुज्यो आज्ञा पाळूंक सदांच आमकां तुजो आदार दी. ही आमी विनंती करून मागता आमच्या सुमिया तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सभे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणान. आमेन. बागेवन पावलून कोरिंतकारांक बरयलेले दुसरे चिठी वेलें वाचप. भाव भयणीनो, म्हजी व्हडवीक सांगून म्हाका कांय फायदो ना जावनूय व्हडवीक सांगची म्हाका गरज पडटा जाल्यार हांव सोम्यान दिल्ल्या दर्शनाची आनी प्रकाशनेची खबर करतलों. क्रिस्ताच्या एकवटांत आसलेल्या एका मनशाक हांव वळखतां. 14 वर्सां फाटीं ताका उखलून तिसऱ्या स्वर्गार पर्यान उबारलो. हें ताचे कुडी सयत व कुडी भायर घडलें तें हांव नकळो.
तें देवूच जाणा. त्याच मनशाक वैकुंठांत उबारून व्हेलो आनी थंय मनशाच्या उतरांनी उच्चारूंक जायनात आनी सांगूंक फावना तसल्यो गुपीत वस्तू ताणें आयकल्यो म्हूण हांव जाणो. तें ताचे कुडी सयत वो कुडी भायर घडलें तें हांव नकळो. तें देव जाणा. ह्या मनशा पासत हांव व्हडवीक सांगतलों. म्हजेच विशीं कसलीच व्हडवीक करचो ना. करीन जाल्यार म्हजेच अस्कोतायेन मात करतलो. हांव व्हडवीक सांगूंक सोदीन जाल्यार हांव पिशेपण करचो ना, कित्याक सोत तेंच सांगतलो. म्हाका पळयोवन आनी आयकून म्हजो अदमास केला ताचेवून कोणूय म्हजें अदीक चिंतीत म्हूण हांव म्हजी व्हडवीक सांगूंक फुडें सरना. आनी इतल्या उत्तम प्रकाशन्या पासत हांव गर्वान फुलोना जावंक म्हाका स्वताक म्हजे कुडीक दिला एक कांटो. हो कांटो सैतानाचो एक दूत. हाचे विशीं 3 फावटी प्रार्थना करून तांतलो म्हाका निवार म्हूण हांवें सोम्याक मागलें. पूण ताणें म्हाका अशें म्हणलें, म्हजी मजत तुका पुरो, कित्याक अस्कोतायेन म्हजें बोड सोपून दिसूंक येता. देखून क्रिस्ताचें बोड म्हजें सवें वसच्याक खुशेन म्हज्या अस्कोतायांची व्हडवीक हांव करतलों. म्हणटूच क्रिस्ता खातीर म्हज्या अस्कोतायांनी, अपमानांनी, अडचण्यांनी, दुमाड्यांनी आनी तळमळ्यांनी हांव मुरगडटां. कित्याक जेन्ना हांव ओसोक तेन्ना हांव सोक्तिवंत. देवाचें उतोरें. देवाचें वळखकार. आमचो जबाब जावं दी. चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. म्हणया चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. ताच्या सेवकां भोंवती वेडो घालून सर्वेस्पराचो दूत तुमकां राखून दवरता. चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. ताच्या गोपांत आसरो सोदता तो मनीस भागी. जबाब. चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. भक्तांनो, सर्वेस्पराची भक्ती करात. ताची भक्ती करतल्यांक कांयच उणें ना. तोडण्या शिणवांक पर्यंत उपास तापास काडचो पडटा. पूण सर्वेस्पराची वाट पळोवन आसात तांकां बरें कांयच उणें जावचें ना. जबाब. चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. हे आत भुरग्यांनो म्हजें आयकात. सर्वेस्पराची भक्ती तुमकां शिकयता. तुमचे मदलो कोण जिवाक लोबदला, लांब आवक आनी सूख भोगूंक कोण आशेता. जबाब. चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. उद्गार. Sorvesporak zoy, zoy, sorvesporak zoy, sorvesporak zoy, zoy, sorvesporak zoy. केदें वतें उदारपण आमच्या सोम्या जेजूचें आमी ग्रेस जावचे खातीर आपुणूच जालो दुर्बोड. Sorvesporak zoy, zoy, sorvesporak zoy, sorvesporak zoy, zoy, sorvesporak zoy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, कोणाच्यानूच दोगां दोनयांची चाकरी करूंक नजो, कित्याक तो एकल्याक जोडटलो आनी दुसऱ्याचो मोग करतलो. वो एकल्याची पोरवा आनी दुसऱ्याची बेपोरवा करतलो. तुमच्यान देवाची
आनी गिरेस्तकायेची चाकरी करूंक जायना. देखूनच हांव तुमकां सांगतां, तुमच्या जिवा खातीर मुणगे कितें जेवचें खावचें त्या विशीं हुस्किवूं नाकात. जेवणा परस जीव आनी न्हेसना परस कूड व्हरती न्हय. अंत्रोळा वेल्या सुकण्यांचेर नदर मारात. ती वोपिनात, लुविनात आनी कोडेय भरिनात, तरी तुमचो स्वर्गीचो बाप तांकां पोसता. तुमी तांच्याहून अदीक मोलाची न्हय तर? आनी हुस्के काडून तुमचें जिवीत हातभर वाडूंक तुमचे भितरल्या कोणाच्यान जाता जायत. आनी न्हेसना विशीं तुमकां धास्ती कित्याक? शेतांतलीं फुलां कशीं वाडटात तें चिंतून पळयात. तीं कश्ट करिनात, तीं सुतूय काडिनात. तर हांव तुमकां सांगतां, सोलोमोन लेगून सगल्या आपल्या दोबाज्यान तांतल्या एकल्या सारको न्हेसलो ना. तर आज आसा आनी फाल्यां काडून उज्यांत उडयतात ते शेतांतलें तण हे जिनसान देव न्हेसयता जाल्यार तेहून अदीक तुमकां न्हेटोवचो ना उण्या भावार्थ्याच्या मनशानू. म्हणटच आमी कितें खातले हांव, कितें पियेतले हांव, वो कितें न्हेसतले हांव अशें म्हणून हुस्के काडूं नाकात. असल्या सगळ्याची वासपूस करतात ओन भावार्थी. तुमकां हे सगळे वस्तूंची गरज म्हूण तुमचो स्वर्गीचो बाप तर जाणूच. पयले सुवातेर देवाचें राज आनी ताचें प्रमाणीकपण सोदूंक वावरात आनी हेर सगळें तुमकां भरपूर मेळटलें. म्हणटच फाल्यांच्या दिसा विशीं हुस्को काडूं नाकात. फाल्यांचो दीस आपलोच हुस्को काडटलो. त्या दिसाक जें नश्ट आसा तेंच पुरो ताका. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. Querite primum regnum Dei. देवाचें राज पयले सुवातेर सोदात. ताचें प्रमाणीकपण सोदूंक वावरात आनी सगळें हेरूय तो तुमकां भरपूर दितलो. भाव भयणीनो, ओल्ड गोवा सांत कायतानाची इगोर्ज आसा आनी इगोर्जेन अवतारा वयर भाग्योन पिटर्स बाजिलिके भाशेन एक तोर आसा. हे तोरीन भितर हीं उतरां बरयलेलीं आसात. क्वेरिते प्रिमूम रेन्यूम देई. पयले सुवातेर देवाचें राज सोदात आनी हेर सगळें तुमकां भरपूर मेळटलें. आनी थंय आशिल्ले ते काळाचे 16व्या-17व्या शेंकड्यांतले पाद्री हें पाळटालेत, हें जियेतालेत आनी तांकां सांगतात केन्नाच कितेंच उणें जावंक ना. एक पावटी खंय तांकां रांदूंक आशिल्ल्यांनी सांगलें, पळयात आज तांदूळ नात, आज कितेंच ना आमकां जेवंक. दनपारां जेवण करतले म्हळ्यार तांदूळ आनी जेवणाक कितेंच वस्तू नात. ते खंय सदां भाशेन उठले, खबर सांगली तांकां, पूण ते गेले लोकांक भेट करूंक, आपलो हुस्को गवळीक वावर करूंक गेले. दनपारां ते घरा पोत्तत जाल्यार स्वादीक जेवण मेजार मांडलेलें आसा.
जायतें जेवण आसा, 2 दिसांक पावता तितलें जेवण आसा. कितें घोळिल्लें? कारांबोली वाठारांत एका घरांत लग्न आसलें, काजार आसलें, आनी ते काळार काजाराक जेवण घरांत रांदताले. हें जेवण रांदून जातूच ते रातीक त्या घरांतली जाणटेली शेमाय मरूंक पावली, मेली. आनी मेली म्हणटच त्या काळार आनीक लग्न करूंक जायनासलें. आनी सगळें रांदलेलें पळोवन ताणें म्हणलें हें खंय दिवया. आनी कोणें तरी तांकां बूद दिली, सांत कायताना दवरून दिवया. आनी जें कितें सोयऱ्यांक घरांत माटोव घालून रांदलेलें तितलेंय जेवण ताणें हाडून सांत कायतानाच्या कॉवेंतांत दिलें. आनी हे पाद्री घरा पावता म्हणसर तांकां खूब रांदलेलें जेवण मेजार दवरलेलें मेळ्ळें. क्वेरिते प्रिमूम रेन्यूम देई, पयले सुवातेर देवाचें राज सोदात, हें तोमनिया आनी सगळें तुमकां देव दितलो. बाबा म्हणिनो, ही कोरेली घडणी काणी न्हय. आज वारी ऑफ द फ्युचर फुडाराचे हुस्के काडून मनीस जियेता. एंग्जायटी इज द सिकनेस ऑफ द मॉडर्न जनरेशन. हुस्के कोण ती काडून बांबडीन ह्या दिसांनी भोव करून कोरोना व्हायरस हे पिडेक लागून आमी सगळीं हुस्क्यांनी आसा. देर इज वारी, देर इज एंग्जायटी. केन्ना केन्ना आमी न्हिदूंक वेता, हुस्को म्हाका ही पिडा जाल्या काय. All the time we are anxious. Anxiety is the sickness of the modern generation. आनी आज जेजू आमकां एक एकल्याक बांबडीनो आपयता, आपल्या बापाचेर आमी सगळो आमचो विश्वास दवरूं. आनी देख दिता काय बरी. पळयात म्हणटा ती सुकणी, ती कोळे बरिनात, ती लुयनात, कांय करिनात. पुरुमेंताचें फेस्त जालें हे वर्साक कोविडांत जालें. पुरुमेंताचें फेस्त म्हूण आसलें आमच्या गोंयांत, आनी सगलो लोक धांवतालो पुरुमेंत करूंक पावसाचो. आमी कितें खातले, कितें जिवतले हो हुस्को. पळयात म्हणटा त्या फुलांक कितलीं सोबीत ती फुलां. आनी भोव करून हे काळार आमी ओस्तोमतेच्या गांवांनी गेले जाल्यार बांबडीनो एक विचित्र दिशा, आनी ते म्हळ्यार सगळ्याकूच फुलां. घरांत लोक आसूं नासूं, तें घर बंद आसूं, तें घर विक्रेक घातलेलें आसूं, ते घरा फुडल्यान व्हडले गुलाब आपुणूच. त्या घरांत कोण ना, रावना, तरी आसतना थंय गुलाब दिश्टी पडटात. वाटेर वेता आसतना वाटेच्या दोनूय बाजूनी फुलां आनी सोबीत फुलां कोणेंच रोवंक नात. ती आपुणूच जाल्यात. पूण ती फुलां थोड्या काळान नाच जातलीं. तोंडाय सुरू जाली, फॉल ऑटम आमी म्हणटा सुरू जालें, सगळीं काबार जालें. इतल्या दृश्टीन देव आज आसात आनी फाल्यां नात तसलीं फुलां जायशीं करता.
आमचो कितलो सांबाळ करचो ना. आमी कितली हुस्क्यांनी भरलेली आसा बाबा भयणीनो. तर आज जेजू आमकां एक एकल्याक उलो मारता. That we surrender ourselves into the hands of the loving Father. ताची आमी मोगाची भुरगीं आनी तो आमकां कितेंच उणें जावंक दिवचो ना ही जेजूची खात्री. ही जेजूची खात्री आयज आमकां सगल्यांक असलें आश्वासनाची गरज. भोव करून ही अकस्मात आमचेर आयिल्ली पिडा आमकां ओडचिता, आमचो भावार्थ हालयता. देव सगल्यांचो आमचो मोग करता, निगा करता. हें मनान घेवंक जायते फावटी आमकां भिरांत दिसता. भाव भयणीनो, ही जेजूची उतरां आज आमच्या मनांत काळजांत रिगून दी की तो आमचो बाप आनी त्या वेळार तो आमकां आपले देण्यांनी भरता. बिडोनीक आमी गायन गावुया. देणी आमची C14 पान 30 आनी 4, C14 पेज 34. देणी आमची हेतून आमची काळजां तातूंत घालता. आमची मनां तुका अर्पिता. स्वीकार करून तातूंत मागता. गोवा हुंदो आंतराळांत ताका चोरून समोर दिता. आमचे सुख सोबेतोयता. मागून घेवून प्रेनो करता. भयणी भावांनो, हें आमचें बलिदान सोरपदवीदार देव बापाक मानता तसलें जाल्यार पुरो म्हूण मागुया. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेंत आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या दावा सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा आमचे बापा, तुजे मुखारी देणी आमी हाडून दवरता. तांचे वरवीं आमचे कुडीचो जीव तूं सांबाळटाय आनी ती संस्कारून आमच्या आत्म्यांक नवो जीव दिताय. कुडी आत्म्याच्या पोसणाक गरजेचें जेवण खाण सदां आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्विधर आनी शास्त्राचे देवा, सर्वकाळीन सर्वता जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो मोगान आमी तुजें मरण समरमता. जिव्या बावरतान ताचें पुनर्जिवनपण पुरगुटा. थीर बरवशान ताच्या मोहिमेंत येण्याक आमी अत्रेकता. देखून सगळे दुतां भोगतां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती उचारता. पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान. हांव सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवीं येता ताका जय. हांव सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया तुजे पुता जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन पासून तो मोडलो. तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड.
तुमचे पासत समोर पोवची. तेचपरी जेवण जातूस आनी कास घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी हातूंतलें पियात म्हजे रक्ताची काल्स. नव्यानी सासनीक कोरोराचें रगत पातकेंचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट परगटुया. जेजू जेजू मेलो. मेलो, जेजू जिवून जाला, जेजू नव्यान येतालो. बाप्पा जेजूच्या मननांचो आनी पुनर्जिवंतपणांचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल सुखां समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समजता. पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा की पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बिश साहेबान, सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणांचो बरोवंसो धरून मेल्यांत ते आमचे भाव भयणींची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तान तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण मागता. अंकवार मारिये देवाची आनी आमचे माई सांगाती तिचो पोती भाग्योन जुजे भाग्योन दोन मृत आनी सोरकाळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाचे सुखांत आमकां वांटली. तांचे संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थाय पवित्रात्म्याच्या एक कोणान सर पदवेदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक. आमेन. देवाचें राज पयलें सोदात जेजू म्हणटा आनी हेरूय सगलें तो तुमकां दितलो. दर एक पावट आमी आमचे बाप्पाचें मागणें म्हणटा तेन्ना आमी देवाचें राज आमचे मदें येवं. राजमोगाचें, शांतीचें, राजनितीचें, राजमोगाचें, प्रमाणीकपणाचें असले राजे खातीर आमी सगळीं वावरूंक आनी संवसारांतल्या दास्ती हुस्के आमच्या जिवितांतले पयस दवरूंक जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बाबार्थान आनी विस्वासान बापाक उलो मारुया. आमचे बाप्पा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां तांणी पडून दिवं नाका पूण वायटांनी आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमचे सर्वुंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो शानोत रेखता. तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सुरपातक्यांतली सुटोय आनी सुरवाखंडांतली वाटाय. त्याग्रा सोडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दोन तांगळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातक्यांचे न्हय पुढचे पवित्र सभेच्या वार्ताचे दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयता सासणेच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदांकार तुमची सभे आसूं. तुमची सभे आसूं. कुशालकाय एकामेकाक जेजूची शांती वांटूं. देवाची
देवाची शिडे संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर देवाची शिडे संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली. जेजूचे जेवणांत दादा वांटू घेतली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या काजत्रान म्हाका भलायकी मेवतली. सोर पदवेदारा आनी काकुत्सरा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं उप्रिमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेखाल कश्टवतल्यां पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता ती कोनवाडायेन आयकून घे. ही आवचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा नियंत्रणा खाल येवं हे पिडेक लागून दगदगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बड शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशी येता. हे पिडेचेर अभ्यास करून विज्ञानानी एक वॅक्सीन सोदून काडलां ते मनशा कुडाक गुणादीक पडल्या पुरो म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, तुज्या हातांतलें आमी घेतलां ते तुजे पुता जेजूचे कुडी रोगताचें जेवण तुजे सवे आमचे एकवटाची खुणां. ह्याच जेवणा वरवीं तुजे पवित्र सभेंत काळजा मनांचो एकवट दिसान दीस वाडय. हे आमी मागता क्रिस्ता आमचे सुम्या वरवीं. आमेन. फाल्यां सादे काळांतलो 12 आयतार मी सदां भाशेन आमचे इगोर्जेंत 7:30 वाजता जातले. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. जे अदीक आनी अदीक देवाचेर विस्वास दवरून हुस्क्याक उदी विणें जियोंक तुमकां धाडटा. देवाचो उडोवकार. शेवटाचे गायन गावुया. F7 जेजूक आमचे मोदें दवरून पाम 808 F7 पेज 88.